नमस्कार भावनो आणि भयणीनो, बायबलाक लक्ती जाल्लें एक सवाल घेवन हांव तुमचे मुखार आसां. तुमचे सवाल आमचे जाप ह्या कार्याक स्वागत मागून. बायबल वाचता आसतना दोसुल्लें सवाल हें की बेतानिया तावन जेरुसलेमाक जेजू पॉयंट करना आसा आनी वाटेर वाट चलोवन वेता आसतना स्वाभाविक जावन जेजूक भूक लागता आनी जेजू वाटेर एगेरासच्या अंजुराच्या रुखा सरशीं वेता कांय तरी मेळत गे म्हूण, पूण कांयच नासलें. बॅड लक म्हळ्यार रुखाची सूख न्हय. तो अंजुरा जावचो रूख वा वेळ न्हय, सिजन न्हय. तरी जेजू रुखाक शिरापता. जेजू कळीत नासलें गी हो अंजुरा जावचो वेळ न्हय म्हूण, तर जेजू कित्याक शिरापता. सारकें न्हय गे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, वाजबी सवाल. मार्काच्या तशें मातेवाच्या वांजेलांत ह्या एका घडीताचो उल्लेख आसा. उरल्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळना. जेजू कांय तितलो बुद्ध न्हय, मतीन दवरया. जेजूक वेळा काळाची समजुनी आसली. लोकाची स्थिती गती कितें, तांची जिणे रीत कितें, परिसर कितें, वेळ काळ कितें, हें सकड कळीत आसलें. तरी तो शिरापता. कित्याक? तो रूख एक असाधारण रूख. उपरांत तुमी बायबल उक्तो करून वाचा. मातेवाचो वांजेल अध्याय 20:1 वळ 18-19. तशेंच मार्काचो वांजेल 11 अध्याय 13-12 वळी. आनी थंयसर आमकां विवर मेळटा की तो एक असाधारण रूख म्हणटा मार्क. कित्याक? तांतू पानां जायतीं आसलीं म्हणटना ताका अंजुरां दिवचोय सकत आसली. आमच्या गांवांनी आसात न्ही थोडे असाधारण रूख. वर्सान 2 पोटी आंबे जावचे, पणस जावचे. तशेंच हो एक असाधारण रूख. आनी असले रूख जेरुसलेमांत जायते आसले. आनी ताजेकून जेजू कांय फळ मागोवन थंयसर गेल्लो. पूण म्हाका भावनो आनी भयणीनो, हें घडीत आसा तशें घेवच्या की हाचो आनी एक गूढ आत्मीक अर्थ समजोवचें गरजेचें. बायबलांत खंयसर जाल्यार तुमी पळया, अंजुराचो रूख वा फळदायक दाखो इस्रायेलाक तुलन केल्लो आसा. इस्रायेलाचें संकेत कशें फळदायक अंजुराचो रूख वा दाखो म्हणलो पिंत्रायलेलें आसा. आतां हें घडीत घडटा आसतना जेजू जेरुसलेमाक पॉयंट करते आसा. आनी थंयसर कितें सकड घडोवंक आसा तें ताच्या मतींत येदळूच आयिल्लें आसा. ताका कळीत आसलें. आनी आमी जाणाव इस्रायल परजा वा जुदेव कुळी देवान विंचून काडलेली परजा. आनी देवान विंचून काडलेली परजा म्हणटना तिचे तावन देव बरीं फळां आशेतालो. फळां कसलीं? नितीवंतपणाची, नैतिकतेची, मोगाची, न्यायनितीची, शांती समाधानाची. पूण दुरदृश्टवशात कितें जालें? देवाक असलीं फळां थंयसर मेळोवंक नात. तीं फळां दिवची सकत तांकां आसली. जाय पुरतो आदार देवान दिल्लो, पूण हीं फळां दिनासतना रावलीं. जेजू मनीस जाल्ल्या देवाच्या पुतांनी आपणाच्या लोकांतावन असलींच फळां आशिल्लीं, पूण ताका कांय मेळ्ळीं ना. हे फारिजेव, हे सादुसेव, हे जुदेव कशे आसले? त्या रुखा भशेन पांचवे आसले. पांचवे आसले कशें? भायल्यो रिती रिवाजी पाळच्यान, लोकांच्या दृश्टेक पडोवन आपण एक भाग्यवंत म्हूण दाखोवच्यान शिवाय नीज जावन बरीं
शाश्वीत आनी गरजेक पडचीं फळां ती दिवंक शकले ना. भायल्यान अध्यात्मिकतेचो धार्मीकचो वेस ते पांगवलेले शिवाय भितरल्यान ते पोकळ जावन आसले. आनी त्या देखून जेजूक बेजार जाता. आनी उपरांत जेरुसलेम देवाळ शहर तो भितर गेल्ल्यान थंयसर कितें करता? देवाळ शुद्ध करता. आनी कितें केल्लें तांणी देवाळ केल्लें तांणी एक मार्केट प्लेस. देवाच्या हाजरेचें संकेत जावन आसलें देवाळ तांणी आपणाच्या फायद्याक स्वार्थाक वापरलेलें. आनी हें जेजूक बरें लागूना त्या देखून ताणें एक चाबूक घेवन थंयसर देवाळ ताणें शुद्ध केलें. भावनो भयणीनो, आमकांय देवान ताचीं भुरगीं ताची रचना जावन विंचला. आनी आमी बरें फळ दिजय म्हणून जेजू अपेक्षिता. जेजू आमच्या भेटेक येता आसतना आमी ताच्या मोगाचें, सेवेचें, त्यागाचें, सॅक्रिफायसाचें, भोगसणेचें आनी अशें पवित्र पुस्तक प्रेरीत जाल्लीं बरीं फळां दिवंक प्रयत्न करया. शिवाय फळां नासतना जेजूक बेजार करचें नाका. जबाबदारी म्हाका आनी तुका आसा बरीं फळां दिवच्याक. ही जबाबदारी आमी पाळयांकी. तुमकां तुमचें बरें जावं. देव बरें करूं.